Are you a dog person or a cat person? Hello, I'm Father James Kubicki, and the reason I asked that question today is because the saint whom we celebrate would probably be a dog person. He's Saint Dominic, and paintings often show him with a dog carrying a lighted torch. One legend was that when his mother was pregnant with Dominic, she dreamed that a dog leaped from her womb carrying a torch and setting the world on fire. It may also arise from a pun on the followers of Saint Dominic, the Dominicans. In Latin, we have Domine, or Lord, and Canis, or dog, the Lord's dogs, or hounds, Dominicans. At any rate, Dominic certainly did set the world of his time on fire, turning back the tide of various heresies and founding a religious order of men who weren't tied to a monastery but were free to move about to preach the truth wherever it was most needed. And the Dominicans continue to do this today. Their motto is to contemplate the truth and to share with others the fruit of contemplation. And don't we need the truth today? In fact, that's the title of Pope Benedict's latest encyclical, Charity in Truth. His first encyclical was entitled God is Love, and in this new one he tells us how essential truth is to love. Just listen. Only in truth does charity shine forth. Only in truth can charity be authentically lived. Without truth, charity degenerates into sentimentality. Love becomes an empty shell to be filled in an arbitrary way. In a culture without truth, this is the fatal risk facing love.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता समिरा गोम्स हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात रायन फेर्नांडीस, आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. तशेंच लिना मेंडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. इग्रेजा वान हे समुदायांतल्या सगळ्या भावा भयणां पासत आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया आनी आमची हेर सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन सगळ्या शेतकामत्यां पासत आमी मागुया. भोव करून जे शेतकामती आजून पासून आपले हक्क मेळोवन घेवपाक आजून पासून झुजत आसात तांकां जैत मेळूंक आनी जें कितें आमच्या देशाक आनी आमच्या शेतकामत्यांक बऱ्याक पडटलें तसले कायदे आमकां फावो जावंक आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार 2 वाटो आसात. तांतली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सोत्या आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोटाय घेवन मुखार वचूंक, व दुसरी वाट जिविताच्या गोडितांतल्यान गुणगुणून पोलून वचूंक. आयच्या सेवाधर्माक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जी कोण बापाचे आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मजेशी येतात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बोल दिता. बापाचे आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोलीक काळजीदारपणान फुडो करूंक. आयज आमी बोनकोनीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पालतांव. कोण एकलो अशें म्हणटा, बी अ लव बॉम्ब, लेट इट एक्सप्लोड, not to kill but to heal the broken hearts. देव मोगाल आनी दोयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूचेच गोठायेन बोनकोणीत आसलेल्या भावा भयण्याची निर्शेल्ल्या काळजाक आमच्या मागण्या, त्यागा आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावं आनी तांणी जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितांत येतल्या कोश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. तशेंच ताच्या कुटुंबा पासत मागून संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. रिचा भाव भयणीनो, सर्गींचो उंडो आमी जायते फावटी घेतला. आमची आत्मीक भूक आमी निवयल्या. तशेंच दिसा दिसपट्टें जेवण जेवून आमी आमची कूडूय पोसल्या. देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते फावटी आमी ह्याच जेजूक घेवंक फावो ती तयारी करूंक ना. जायते फावटी आमी बेसारमाय केल्या. जायते फावटी जेवणाचोय आमी इबाड केला. असल्या सगळें आमच्या चुकीचें मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया. मोगाळ बापा, आमच्या दिसपट्ट्या वावरान, कोश्टान, दुखान आनी निराशीपणान आमी गुल्ल जाल्या. जिविताच्या उंड्याचे घोटाये वरवीं तांकां फुडो करूंक ना. सोम्या काकुतकोर, मोगाळ जेजू, तुजें मांस आनी रगत दर मिसाच्या बलिदानान तूं आमकां फावो करताय. पूण आमी ताचो सारको फायदो काडूंक ना. जायते फावटी आमी मिसान भोक्तीन वांटो घेवंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या, आमी बापाचें उतर आयकूंक आनी जेजून दाखयल्या ती वाट शिकूंक आमी तिचेर सारकें लक्ष मारूंक ना. आळसायेन आनी संवसारी आशेन भुल्ल्या. सोम्या काकुतकोर, सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सूर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक भर आनी अशें तुवें भासायिल्लें दायज आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून ओरोन्यांत गेलो आनी एका रोता झाडाखाल बसलो आनी आपणाक मरण आशिवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोभोवती नदर मारली आनी आपले तकलेशीं गरम फातरांचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावून ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटूच तो उठलो आनी खावन पिवून त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड.
चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाजतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात एका ताळ्यान सगळीं ताचे नांवां काणुया सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदता तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या कांतांतलो म्हाका निवारता चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड ताचेर दोळे लावून रावात तुमी संतोषान मुरगोडटल्यात तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना दोळिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या कांतांतलो ताका निवारलो चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड ताच्या सेवका भोवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणींनो देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकात कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां खुणावन दवरल्यात सगळी उचांबळाय राग क्रोध चाळयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेका थंय दोयाळ आनी काकलुतवून जायात क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां भोगशिल्लीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगसात जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर धोमधोमीत परमोळाचें देणें आनी यत्न कसो आमचेच देवाक समर्पण केलें तशें तुमी देवाचे ओपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia,
सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय? ताच्या आवय बापायक आमी वळखो नांव कितें? हांव स्वर्गार थावन देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदें फुतफुतू नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. प्रिच्या भाव भयणींनो, आयज बोणकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार. जायतीं आमचीं भाव भयणां आयज हे घडयेर पासून बोणकोणींत आसात. आख्या भारतांत जायत्यो बोणकोणी आसात आनी तातूंत जायते कैदी आसात. आख्या संवसारभरूय असल्यो बोणकोणी आसात आनी ह्या बोणकोणींनी जायते कैदी आसात. हे कैदी जे आसात तातूंत थोडे आपल्या गुन्यांवाक लागून आसात, ते सांपडल्यात. थोडे जाण आनीक कोणें तांचेर आरोप घातला आनी बेस्ते भितर आसात, इनोसेंट तरी पूण भितर आसात. थोडे जाण आयज बोणकोणींत आसात, उलयतात देखून, भोव करून सरकाराचेर आड उलयतात देखून सरकारान आपल्यो मांडण्यो काडून तांकां भितर घातल्यात. कायदो जो आसा तो तांकां एके वाटेन पयस करता. हो कायदो मुखार येयच ना तांची चवकशी करूंक आनी तांचेर फॉर्मोण मारूंक, पूण ते भितरूच आसात. बोणकोणीन रावप म्हणल्यार कितें तें घडये आमकां सगल्यांक ताचो अणभव ना. म्हाका इल्लोसो अणभव मेळ्ळलो, चड न्हय. बोणकोणीन भितर पावोंक ना पावपाचोच आसलो जेन्ना 19 डिसेंबर आमच्या भुरग्यांक पुलिसांनी अटक केले. जेन्ना लिबरेशन डे मनोवंक पणजे वयतले, सगल्यांक खबर आसा तुमकां. आमच्या भुरग्यांची बस धरून पुलिसांनी कायद्या आड
एका जाग्यार तावन दुसऱ्या सावन तिसऱ्या जाग्यार धरून आख्खें गोंय जेन्ना भोंवडायलें आनी त्या दिसाक जेन्ना आमी थंयसर गेले, हांव आनी म्हजे बरोबर आमचो गांवचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस, जेन्ना पुलीस स्टेशनार पावले तेन्ना आमकां धरून भितर घातले थोडोसो वेळ. भोणकोणीन रावप म्हणल्यार कितें आनी भोणकोण कितें हाची एक धाकटीशी झलक. तशेंच ह्या दिसांनी, फाटल्या दिसांनी भोणकोणीच्यो जायत्यो खबरो आमी आयकल्यात. भोव करून जे कोण सरकाराचेर आड उलयल्ले आनी सरकारान तांकां भितर घातलेले असल्या तरणाट्यांक कोर्टान भायर सोडल्यात तांचो गुन्यांव ना म्हूण. जें कितें सरकारान केल्लें आसा तें कायद्याचेर आड, शांतीचेर आड आनी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा ताचेर आड म्हूण जाहीर करून ह्या तरणाट्यांक कोर्टान भायर सोडलें. तशेंच भोणकोणींतली व्हडांतली व्हड खबर आमी जी आयकल्या ती आमचो फादर स्टॅन स्वामी, जो भोणकोणींत आसलो आनी भोणकोणीन ताणें आपल्या जेवणा खाणाची बंदोबस्त करपाक मागलोलें. आपणाच्यान गिळपाक सारकें जायना, खावपाक सारकें जायना, हातीन जें धोत्ता तें उरोना, हाका लागून स्ट्रॉ मागलोलो फकत पिवचे पासत, आनी तोय ताका दिवंक ना. आनी शेवटाक हे भोणकोणीन सोंसल्या उपरांत ताचे भलायकेचेर हाचो परिणाम जावन, म्हणजे जेवण खाण सारकें जेवना जावन, पिवण सारकें पियेना जावन, ताचे भलायकेचेर आड हाचो परिणाम जावन फादर स्टॅन स्वामी सोंपलो, भोणकोणींतलें जिवीत. भाव भयणीनो, ही जाली खरी भोणकोण. आयज दुसरे भाशेची भोणकोण आसा, जे भोणकोणींत आमी आमकांच घातलेलीं आसात. घोडी ही भोणकोण जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां बागेवन पावलू एफेजकारांक चीट बरोवन उगडास करता. उत्सांबोळायेची, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण असले भोणकोणींत आमी आमकांच घातलेलीं आसात. भिरांतीचे भोणकोणीन आमी आमकां आयज घातलेलीं आसात. आनी जेन्ना भोणकोणीन आसात तेन्ना आमचे कुडीक जें पोसण फावो तें बरे भाशेन जायना. जरी तर हें जातलें जाल्यार आमी जेजूशी येता जाल्यार आमकां ही सोडवण मेळटा. अशें म्हणून आयज आमकां बागेवन पावलू एफेजकारांक बरोवन ह्या दुसऱ्या वाचपान सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान भाव भयणीनो आमी जेवणाची खबर आयकल्या आनी प्रवाद्याची खबर आयकल्या. प्रवादी एलिजा, आनी एलिजा प्रवादी केरीत भाशेन राजाचेर आड उलयलेलो. राजा आहाब, आनी आहाब राजा जरूय तो जुदेव, पूण जुदेव न्हय तसली राणी लागीं लग्न जाल्लो. तिचें नांव जिजाबेल. आनी ही राणी जेन्ना राजमहालान येयली तेन्ना आपलो देव घेवन आयली. तिचो देव बाल म्हणटात तो देव तिचो. आनी बालाची पुजा ह्या राज आंगणान जावपाक लागली. जुदेवांचो राजा जो आसलो जुदेव आहाब राजा, तो यावे देवाक सोडून बाल राजाची पुजा करूंक लागलोलो. आनी असल्या वेळार एलिजा मुखार सरता आनी राजाक समजायता, हें करता तें सारकें ना, तूं कुड्या देवाची पुजा करता बंद कर, नाजाल्यार म्हारग पडटलें. राणी जिजाबेलान आपले प्रवादी मुखार काडले. सुमार 450 आनी वयर, ताच्याहून वयर प्रवादी. जे प्रवादी एलिजा लागीं झगडूंक लागले. एलिजा एकलोच देवाचो प्रवादी. एक वाटेन एलिजा जाल्यार दुसरे वाटेन 450 जिजाबेलाचे प्रवादी आसले. आनी तांचे मदें हें आव्हान एलिजान मांडलेलें. दोगूय जाण आमी देवाक भेटोवया, कोणाची देव मानून घेता. हें कार्मेल दोंगरार घडलें, हें आमी फाटल्या दिसांनी आयकलां. आनी कार्मेल दोंगरार देवान एलिजा प्रवाद्याची भेट मानून घेतली. आनी हे 450 जे प्रवादी आसले जिजाबेलाचे, तांकां सगल्यांक एलिजा प्रवाद्यान मारून उडयले. आनी तेन्ना ही राणी आपणा लागीं पदवी आसा देखून एक धमकी दिता, 24 वरां भितर एलिजा प्रवाद्याक नाटक करतली, कित्याक तिच्या हातान पदवी आसा. आनी असल्या वेळार एलिजा प्रवादी पळून गेलो. कार्मेल दोंगर सोडून तो होरेब दोंगरा वाटेन गेलो. आनी थंयसर पावलो तेन्ना ताकाय भूक लागली. जेवण ना, खाण ना, कित्याक जेन्ना वायटाचेर आमी आड झुजता
तेन्ना असलें सोसूंक पडटा, भोगूंक पडटा. भूक, तान, भिरांत हें सगळें येता. एलिजा प्रवाद्याक अशें घडलें. आनी जेन्ना होरेबाचे वाटेर आसलो तेन्ना एके धोलीन तो लिपून रावलो. देवाची भेट थंयसर ताका जाली. भूक लागलोली, तान लागलोली, निराशी जाल्लो, भियेल्लो. तेन्ना देवा लागीं ताणें मागलें, जें आयज आमी ह्या पयल्या वाचपान आयकता, म्हाका मारून उडय. हांव म्हज्या पुर्वजांवन बरो न्हय. म्हजें जिवीत तुवें राखपा सारकें आनीक ना. हांवें जें म्हाका काम दिल्लें तें केलें. आतां म्हाका मारूनच उडय. पोटाचे भुकेर भाव भयणीनो जायते फावटी आमकां असले झाड येतात, जायतीं उतरां म्हणूंक येतात. भोव करून आमच्याच घोराब्यान पासून आमचे लागीं कितेंय ना, उणें पडलां. आमचे लागीं दुडू नात, आमचे लागीं जेवण खाण ना, वा आमकां ज्यो वस्तू जाय त्यो मेळनात, वा आमचीं कामांच जायना. जायते फावटी असलें निराशीपण आमचे भितर येता. एलिजाक आयलें तसलें, मारूनच उडय आमकां. देव असल्या वेळार एलिजा प्रवाद्याक सगलो परामोस पाठयता. आपल्या आंज बडव्याक ताचेशी धाडटा. तेच बरोबर ताका जेवण दिता जें ताणें करूंक ना. ह्या अरण्यान गरम गरम भाकऱ्यो मेळप म्हणल्यार आमी जाणा, आमच्यान समजूंक जाता. तशेंच उदक जाची ताका गरज आसली तेंय देवान ताका फावो केलें. म्हणटच एके भाशेन भणभणींतूच आसलेल्या भाशेन जाल्लो. कित्याक जरी तर थंयसरलो पडून वचोंक नासलो जाल्यार हो राजा आनी राणी ताका धरून भणभणीन घालतली आसली आनी ताचो जीव काडटली आसली. जाल्यार थंयसरलो पडून आयला तेन्ना भणभणींत आसलेल्याच भाशेन. आनी ही भूक. भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत जण एकल्यान नदर मारुया. कसली भूक लागलेली आसा काय आमकां? कसल्या भणभणींत आमी आसाव काय आयज? जरी तर जें आतांच आमी दुसऱ्या वाचपान म्हणलां, रागाचो राग, क्रोध, चाडयो, सगळे तरेचें खोटेपण, उचांबळाय, असले भणभणीन जरी तर आमी आसाव जाल्यार जेजू म्हणटा वचोय, हो आसा हांव सर्गीचो उंडो. जो कोण बापाचें आयकता ताका हें जिवीत मेळटा. जो कोण म्हजें आयकता, म्हजीं उतरां पाळटा ताका हें जिवीत मेळटा. ही भणभणींतली सुटका मेळटा. आनी ही सुटका मेळचे पासत बागेवन पावलूनच आमकां सांगलां ते भाशेन आमी दुसरे गूण एकामेकाक भोगशिपाचे, एकामेकाक समजून घेवपाचे, देवाचें प्रमाणीकपण आमचें करपाचें, देवाचे आपुरबायेचीं भुरगीं जावपाचें, असलें करपाक गरज. आनी हें आमच्यान करूंक जाता देवाचें उतर वाचून, देवाचें उतर समजून. जेजू जें कितें आमकां उतरां सांगता, पळयता, तीं आमी पाळून आमच्यान अशें करूंक जाता. आडखडी जायत्यो आसात. आडखडी आमकां आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन आमी गेटींग कॅरीड अवे म्हणटात ते भाशेन जावपाक जाता. सगलीं दुसरीं आहा तीं हे भाशेन करतात, देखून हांवूय करता. सगलीं भियेल्लीं आसात, देखून हांवूय भियेलां. सगलीं तोंड बंद करून आसात, देखून हांवूय तोंड बंद करून आसा. भाव भयणीनो, असल्या वेळार जेजू म्हणटा, हांव सर्गीचो उंडो. हांव स्वर्गार तावन देंवलेलो जिवो उंडो. जो कोण म्हजें आयकता ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. जो कोण म्हजें मांस खाता तो केन्नाच मरचो ना. जें कितें आमी खाता तेंच आमी जाता. मॅन यू आर वॉट यू ईट. म्हणटच जेजूक जरी तर आमी खाता म्हणजे ताच्या जेवणान मिसाचे भेटीन वांटो घेता आनी देवाचें उतर आमी आयकून नियाळून तें आमच्या जिवितान पाळटा जाल्यार आमी जेजू सारकीं जाता. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां जण एकल्याक आमी मागुया. भोव करून जाणीं आपणाकूच एके भाशेन भणभणीन घातलेलीं आसात, हे वेगवेगळे तरेच्यो भणभण्यो, तांचे पासत मागुया ही सुटका जेजू सवें आमी जण एकल्यान घेवंक. तेच बरोबर खरेपणी फिजिकल प्रिजनान जे आसात, भणभणींनी आसात, ते आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. भोव करून जे कोण आपलो गुन्यांव नासतना तांकां भितर घातलेले आसात तांचे पासत मागुया. जे कोणी चुकी केल्या तांकांय भोगसणें आसा जाल्यार भणभणीन रावन तांणी आपलें जिवीत बदलूंक, आपलें जिवीत नवसरूंक तांचे पासत मागुया. आनी जे कोण आपणाच्या हातान पदवी आसा तेन्ना सगल्यांक दुसऱ्यांक आपल्या हाताखाल दवरूंक कायदो वापरतात, भणभणी वापरतात, तांचे पासत मागुया. देवान तांचीं मनां बदलूंक, देवान तांचीं काळजां बदलूंक. आनी जरी तर ते बदलूंक तयार ना जाल्यार तांकांय फावो ती खास्त दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया.
आनी दुबाविरीत जे कोण आपणाच्योच वाटो चलतात आनी देवाचें आयकनात तांचेर काळ येतलोच, तो चुकचो ना. वायटा वाटेन आमी सांगात दिना जावं, पूण बऱ्या वाटेन आमी सांगात दिवंक आमकां जण एकल्याक ही जाणवाय मागुया. तर आयच्या दिसाक ही मिसाची भेट भेटयता आसतना जेजू खरो देवाचो स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो नव्यान ह्या अल्तारार आतां देंवता. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. तर ह्या सर्गीच्या उंड्याक आमच्या काळजान घेवन आमी जण एकल्यान ह्या संवसारान आमचें जिवीत जेजूक मानता तसलें करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. स्वतमंता देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस प्रकाल ताणें गोश्ट सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, आत्म्याचें भोगसणें, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नाक आनी आडकुड्यांक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार ताणें देवाचेर आपलो पूर्ण बाबा दवरूंक बापा लागीं मागुया. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे स्वतान, नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणी कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेन्ना एका मनशाक बोणकोन फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची गोटाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करूंक तांणी आपल्या जिवितान शांती समाधान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बोणकोनीत वावर करतेल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. भुमिपुत्रा अधिकारिणी बील हें सरकारान जे मुखार घातलेलें आसा, लोकांक फटोवंक वो वोट बँक तयार करूंक वो रियल एस्टेट हांकां आदार करूंक लोकांक फटोवपाचे आसात, तें सोडून दिवन हें बील फाटीं घेतल्यार पुरो म्हूण आमच्या सरकाराक फावो ती जाणवाय दी म्हूण आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. मंगळ बापा, तुजेरूच पात येवन आमच्यो गरजो तुजे मुखार घाल्यात. तुजी खुशी जाल्यार आमकां त्यो फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Tukas Bapa, Sur Boże.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी पयसुबेच्या दवा स्वर्गेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सोयंबाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आधार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटात वयर स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुटभर गोठुया, तुझ्या तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. कोणेकल्यान हूंय एका न्यूज पेपराच्या एडिटराक लेटर टू द एडिटर बरयली. गेल्लीं 30 वर्सां हांव मिसाक वेतां, सेरमांव आयकतां, पूण म्हाका तातूंतलो एक पासून सेरमांव आयज उगडास ना. ह्या पासत आयज जावन मिसाक वचपाचें बंद. दुसऱ्या दिसा ताका कोणें तरी रिप्लाय केलो, गेल्लीं 30 वर्सां हांव म्हजे बायलेन रांदलोले वेगवेगळे प्राद सदांच जेवतां खातां, पूण ते प्राद खंयचे कसले आनी कितें केल्यात ते म्हाका एकूय बीन उगडास ना. पूण त्या प्रादां वरवीं आनी म्हज्या बायलेन रांदलेल्या जेवणा वरवीं हांव आयज पासून जिवो आसा हें म्हाका खबर आसा. ताचे वरवीं म्हज्या जिवाक घोटाय मेळ्ळी आनी हांवें म्हजो वावर बरे भाशेन केला हें म्हाका खबर आसा. ह्या पासत म्हज्या बायलेन रांदलेलें जेवण हांव सदांच जेवतलों. भाव भयणीनो, जेजू आमकां सदांच मेळटा. आमची गोत कसली, आमकां हेंच मन दी म्हूण जेजूक आमी घेवन आमी जेजू सारकीं जावंक, आमकां घोटाय मेळूंक आनी आमचे कुडी मजबूत जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काबूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काबूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. हो स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटा. शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सोमी म्हणटा संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मास. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जिवूं. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. अशें बसूया. आयज साद्या काळाचो 19वो आयतार. त्रायोदशी आमचे फिरगोचेन आतां आमी दर आयताराक 2 मिसां सुरू केल्लीं आसात. 7 वाजता पयलें मीस, 8:30 वाजता दुसरें मीस. समुदायांनी आमी ती वांटलेलीं आसात. तुमचो टर्न येता तेन्ना तुमी मिसाक येवचें. तशेंच दर दिसाक सकाळीं 7 वाजता मीस जाता. ह्या मिसान भाग घेवंक तुमकां सगल्यांक सयेक आसा. फकत एक मॅसेज तुमी आमच्या ऑफिसाच्या नंबराचेर पाठोवची, नाजाल्यार फोन करून सांगचें. जाता ते भाशेन मिसाचे भेटेन भाग घेवंक आमी प्रयत्न करुया. ह्या फुडल्या सुमानाक आनीक हेर दुसरे भाशेन ज्यो SOPs आसात त्यो पाळल्या उपरांत आमी फुडें कितें जातलें तें तुमकां कळयतले. फुडल्या आयताराक आमच्या तरणाट्यांचें खेरीत मीस जातलें. दुसरें मीस आसा तें 8:30 वाजता तरणाट्यांचें इनॉग्रल मास. सगल्या तरणाट्यांनी जाता ते भाशेन भाग घेवपाक प्रयत्न करचो. फावो ती मांडावळ आमी करतल्या. प्रेजिडेंटा लागीं तुमचीं नांवां दिवचीं आनी फुडली मांडावळ ती तुमकां कळयतली. फुडल्या आयताराक
8:30 वाजता तरणाट्यांचे मीस जातली. पंचायत कळोवंक लायता स्पेशल ग्रामसभा मिटींग जातली 15 ऑगस्टाची फुडल्या आयताराक. फ्लॅग हॉइस्टिंग सेरेमनी 8:30 वाजता आनी तेच बरोबर नॅचरल कॅलेमिटी हेल्प टू द सायक्लोन एफेक्टेड पीपल हांचे पासत 10:30 वाजतांतावन ही स्पेशल ग्रामसभा मिटींग सुरू जातली. कोमदाद ऑफ चिकोलना कळोवंक लायता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग ऑफ कोमदाद ऑफ चिकोलना आसतली. आयज आयताराक 10:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या सकयल जे हॉल आसात थंयसर. सिमितेरी विशीं मातशें एक चोतराय धरची सगल्यांनी. आमचे सिमितेरींत आतां एक वाटेचे फॉंड सोंपल्यात. आतां सिमितेरीच्या दावे वाटेन तावन सुरू जाता. जे कोणाचे फॉंड थंयसर आसात दावे वाटेन भोव करून फाटल्या वाटेन तावन आमी सुरू करता. तुमचे जरी तर थंयसर फॉंड आसात आनी कोणेंय जरी तर नीश मागलेले आसात जाल्यार मातशें येवन आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी कळोवचें आनी फावो ते उपाय तुमी घेवचे. लग्न जावंक फुडें सरता देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे क्रूज डिकॉस्टा तो पूत जुझे साल्वादोर इनासियो डिकॉस्टा आनी आंजेला डिकॉस्टा हांचो रावता आल्तो चिकाली. लग्न जावंक सोदता क्लेटा जोझेफीन डिसुजा तिदू कायतान पॉल डिसुजा आनी तरणाटीं जी नवो गोराबो घडोवंक फुडें सरल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार.
Are you a dog person or a cat person? Hello, I'm Father James Kubicki, and the reason I asked that question today is because the saint whom we celebrate would probably be a dog person. He's Saint Dominic, and paintings often show him with a dog carrying a lighted torch. One legend was that when his mother was pregnant with Dominic, she dreamed that a dog leaped from her womb carrying a torch and setting the world on fire. It may also arise from a pun on the followers of Saint Dominic, the Dominicans. In Latin, we have Domine, or Lord, and Canis, or dog, the Lord's dogs, or hounds, Dominicans. At any rate, Dominic certainly did set the world of his time on fire, turning back the tide of various heresies and founding a religious order of men who weren't tied to a monastery but were free to move about to preach the truth wherever it was most needed. And the Dominicans continue to do this today. Their motto is to contemplate the truth and to share with others the fruit of contemplation. And don't we need the truth today? In fact, that's the title of Pope Benedict's latest encyclical, Charity in Truth. His first encyclical was entitled God is Love, and in this new one he tells us how essential truth is to love. Just listen. Only in truth does charity shine forth. Only in truth can charity be authentically lived. Without truth, charity degenerates into sentimentality. Love becomes an empty shell to be filled in an arbitrary way. In a culture without truth, this is the fatal risk facing love. Sugli ami ektai sauya, sugli ami lagi soria, dunia deva makanuya, anolam so tangkasuya, darona tu kudok dunia, jivita tu suru. Amka burgya tu varta
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आज किरीत भाशेन ह्या मिसाचे बलिदानान समुदाय इग्रेजा 2 ह्या आपल्या समुदाय किरीत भाशेन आमी मागता देवान तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. तशेंच आमी मागता आज सगळे जी आमची बाबा भयणां आपल्या जल्माचो दीस समरमतात, जी आमची बाबा भयणां जल्मल्यांत, जी पिडेंत आसात, जी आपल्या खातीर मागूंक लायतात आनी जी आमची बाबा भयणां आपल्या जिवितांत कोश्टवतात आनी अडचणीक सांपडल्यात असल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाक तांकां भेटून तांचे प्रश्न लो कर म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार 2 वाटो आसतात. तांतली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सत्य आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची गोठाय घेवन मुखार वचूंक व दुसरी वाट जिविताच्या गोडितांतल्यान गुणगुणून पळोवन वचूंक. आयच्या सेवा धर्माक शिववर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जी कोण बापाची आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मोजेशी येयात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बळ दिता. बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोडीक काळजीदारपणान फुडो करूंक आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयल्लो आयतार पाळटाव. कोण एकलो अशें म्हणटा, बी अ लव बॉम्ब, लेट इट एक्सप्लोड, नॉट टू किल बट टू हील द ब्रोकन हार्ट्स. देव मोगाल आनी दोयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूच्या गोठायेन बोणकोणींत आसलोल्या भावा भयणीच्या निर्शिल्ल्या काळजाक आमची मागणी. त्यागा आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावन आनी ताणें जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितान येतोल्या कोश्टाक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागून संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी जायते फावटी ह्या मोगाळ बापाचो आमी बरो मोग दुसऱ्यांक मागोवंक मुखार सरूंक नात. बाब आमचो मोगाळ आमी मोगाळ आनी दोयाळ जावंक आमकां दर दिसाक तवलो मारता. आमच्या कुर्नांतल्यान आमच्या उतरांतल्यान आमी जायते फावटी फाटीं सरल्या असल्या आनी हे दुसऱ्या चुकीचे बोगसणे हे वेळार आमी मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत मागीर सदांच्यान वारमारी सगळे देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Moi madeva o soli
आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासा तुझ्या आमी तुका वाकरता सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या येण्यासपुता सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढता आमची कागोद को तू बाबाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सूर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां उदीक उदीक भो आनी अशें तुवें बासायलें दायज आमी जोडूं शेकू ये आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताना चलयता सासनाच्या सासना राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा काल बसलो आनी आपणाक मरण आशून ताणें म्हणलें सर्वेस्परा आतां पुरो म्हजो प्राण काड म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें उठ आनी खा ताणें सोबवती नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातरांचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदण पळयलें तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावून ताणें म्हणलें उठ आनी खा कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो देवाचें उतरें आमचो जबाब जातलो चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड परतून म्हणयात चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून खालट्यांक भोगतलो संतोश जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड
म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागेवून पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां कुणावून दवरल्यात. सगळी उचांबलाय, राग, क्रोध, चालयो आनी सगळे तोरेचे कोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दयाल आनी काकलूतवण जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बोगशिलां तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगशात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पोरमोलाचें देणें आनी येवन कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाची अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतर हें देवाचें उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवी उरतलो. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सुवावा पोरमोळे जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हांव स्वर्गांत देंवलोलो उंडो अशें जेसू म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुजेचो पूत जेसू तोच न्हय, ताच्या आवय बापायक आमी वळखता कितें. हांव स्वर्गांत देंवलो अशें ताच्यान कशें म्हणूं येत. जेसून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदें फुटफुटू नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणेच बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातान आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो.
तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना खेलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांत देंवलोलो उंडो, कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. मार्चाचे 2012 वर्सा आंतोनियो मोंतेरो दो आंजूस हो प्रोटेस्तांत प्रवचनकार अकस्मात पुलीस ताच्या घरा येता, दारार मारतात आनी ताका घेवन वेतात आनी ह्या मनशाक बोणकुणीन घालतात. एका दिसाक ह्या मनशाक एक मनीस बॅट करूंक येता. ताचे कोचेरीन तो ताका बॅट करूंक सोदता. म्हणटकूच आपल्या कोचेरीन तो मनीस आपल्याक बॅट करून आनी आपल्याचें कितें सांगूंक सोदता अशें समजून आंतोनियो ह्या मनशाक आपलें मन आयतें मन दाखयता आनी ताची अडचण तो सगळीच आयकता. थोड्या दिसां उपरांत ह्या मनशाक पुलीस धरतात. ताका एके क्रिमी फाटल्यान हो एक व्हड कांड ताणें केला जिवितान म्हणून पुलीस ताका बोणकुणीन घालतात. अशेंच पुलीस ताचे कडेन विचार करता आसतना तो आंतोनियो ह्या प्रवचनकाराचें नांव सांगता आनी आपलो सगळो गुन्यांव ह्या प्रवचनकाराचेर तो घालता आनी तो म्हणटा, आणी हो गुन्यांव करूंक म्हाका आदार दिला. बाबा भयणीनो, आंतोनियोक त्या वेळार पुलीस बोणकुणीन घालता तेन्ना आंतोनियो सगळोच घुस्पोता आपल्या जिवितान. म्हज्या जिवितान कितें जालें काय? हांवें कोणाक दुखयलां? हांवें कोणाक वायट केलां? आमचेशी राव अशें एका दिसाक तो शर्माव करता आनी हो शर्माव ताका उगडास येता आनी तो म्हणटा, म्हजेशी राव जेजू, कित्याक ह्या वेळार म्हाका तुजी गरज. आपलो जिवितान आपल्यान कांयच वायट करूंक ना म्हूण ह्या मनशाक आपले कसलोच आदार जावं सहकार दिवंक ना, कसलेंच वायट करूंक म्हूण तो बेस बरें जाणो आसलो. हाका लागून आपलो जिवीत जेजू आपल्याक सगळ्या वायटांतलो निवारतलो आनी जेजूचेर पातयल्यार तो म्हाका उत्तम जिविताक पावयतलो म्हूण आंतोनियो थीर बरवशान बाबार्थान आपलें जिवीत जियेता. बोणकुणींत 22 म्हयने सारल्या उपरांत जुईस ह्या ताका गुन्यांवकार अशें म्हूण पुलिसेन ताका केल्लो तो गुन्यांव न्हय म्हूण ताका सिद्ध करून सोडून दिता. आनी बाबा भयणी 2014 वर्सा हो प्रवचनकार सुट्टा आनी बोणकुणींतलो भायर येता आनी म्हणटा, जेजू म्हज्या जिविताचो मांस, तो खरेंच उंडो म्हज्या जिविताचो. हे जेजून म्हाका एक नवें जिवीत दिलां. आजतान हे जेजूक हांव खरेंच उदीक आनी उदीक उमेदीन परगडटलो. आयचें पयलें वाचप बाबा भयणीनो राजाच्या पयल्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. एलिजा एक प्रवादी आसलो आनी तो एक संकोश्टाच्या इस्रायलाच्या संकोश्टाच्या वेळार एक प्रवादी जालो. तो जाणा आहाद राजा जेझबेल म्हणटा ते एके धर्म जी इस्रायल पोरजेचो धर्म मानून घेना तसले राणे कडेन लग्न जाता आनी आख्खे पोरजेक आहाद राजा आपूण सगळ्या दुसऱ्या देवांक, कुड्ड्या देवांक, बाल ह्या असल्या देवांक बाबा भयणीनो बसूंक ती लोकांक सारकी एकदम आपल्या जिवितान मजबुरी म्हणटात ते भाशेन हिंदी भाशेन दे फोर्स देम टू वर्शीप द फॉल्स गॉड्स. आनी अशें करता आसतना आहाद राजान जेझबेल लोकांक धमक्यो दिता आनी लोक बाळो राजाचें आयकून दुसऱ्या देवांक नमस्कार करूंक लागता. अशें करता आसतना एलिजा आपलो ताळो उबारता आनी म्हणटा, तूं करता तें सारकें न्हय, देवाच्यो वाटो तूं सारक्यो चलो ना, परतून देवाशी तुवें येवचें. आनी तो एके भाशेन ह्या प्रवाद्यांक 40 प्रवादी आसले राजाचे जावं राणयेचे ते प्रवादी आसले तांकां तो एक आमंत्रण दिता आनी आव्हान दिता, चॅलेंज. म्हजो एकलोच देव
जो स्वताचो देव, तुमचो फोटकिरो देव, तुमकां तर खरें थावें आसा, तुमी हाडचे तुमचे देवाक. आनी बाबा भयण अशें एका दिसाक तांचे मदें वाद विवाद जाता आसतना खरेंच तांची परिक्षा जाता. आनी 40 देव आपल्या सगळें आडगां नाडगां करून देवाक ते उलो मारतात, पूण तांचो देव येना. जेन्ना एलिजा आपल्या देवाक उलो मारता सर्वेस्पराक, तेन्ना सर्वेस्पर देव स्वर्गांतल्यान उजो धाडून सगळें तांचें जितलें तांणी केल्लें देवाक अर्पण तितलें लासून उडयता आनी भस्म करता. आनी हे 40 प्रवाद्यांक किरीत भाशेन एलिजा मारून उडयता. राणी एकदम सारकी रागार जाता आनी म्हणटा 24 वरां भितर आपूण एलिजाक नाटक करतली, जशें ताणें म्हज्या प्रवाद्यांक मारूंक वयता. हें आयकून एलिजा प्रवादी पळून वेता, भियेता. आपल्या जिवाचो ताका किरीत भाशेन हुस्को आसता. म्हणटच वयर दोंगरार तो वेता आनी पर्वतार आसतना तो एके गोलीन रावता. थंय तो 40 दीस आनी 40 राती देवाक म्हणटा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आनी असले वेळार देव ताच्या आदाराक पावता आनी देव ताका माना दिता. ह्या मानान दोनी वस्तू असतात, ताचे कुडीक परामोस, ताच्या ओतम्याक घोटाय आनी ताच्या जिविताक फावो तें ताका मेळटा. आनी देव ताका 40 दीस 40 राती सांबाळून अशें एलिजा प्रवादी आपलें जिवीत नरकांतलें परतून देवाशी हाडून आपूण आपलें जिवीत साल्वार करूंक पावता. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेसू म्हणटा, हांव स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिवो उंडो. आमी ह्या मिसाचे भेटेन दर दिसाक बाबा भयणीनो मिसाची भेट समोरूंक आमच्या जिवितांत ह्या फिरगोज्यांनी येता. ह्या दिसांनी आमच्यो फिरगोज्यो बंद आसलेल्यो आनी कांय कारणांक लागून आमी जाणा पॅन्डेमीक आयलें म्हणून आमच्यो फिरगोज्यो बंद आसल्यो. देखून आमचो लोक ऑनलायन मिसां पळयतालो. कित्याक जायत पळयतालो? कित्याक आमकां गरज आसली ह्या आमच्या जेजूच्या उतराची, गरज आसली आमच्या जिविताच्या माजाची, गरज आसली कित्याक जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो मास. कोण एकलो बरयणार एका दिसाक भावार्थी एका पत्रकारार बरोवन अशें म्हणटा, आपूण म्हणटा 30 वर्सां मिसां आयकली, 30 वर्सां शेरमांव आयकले, 30 वर्सां कोमयाव घेतलो, इतल्यान पुरो. हेच्या मुखार आनीक आपूण मीस आयकोचो ना, कित्याक आपल्याक आनी गरज ना. आपल्यान फावो तें सगळ्यो भावार्थाच्यो चाली केल्यो आनी फावो तें म्हाका मेळ्ळें म्हणटकूच हांव म्हजें जिवीत हाचे मुखार आनीक फुडें व्हरूंक म्हाका गरज ना. आनी कोण एक मनीस त्याच पत्राचेर ह्या मनशाक जबाब दिवन बरयता आनी तो म्हणटा, म्हज्या घरांत म्हजी बायल आसा, म्हजी बायल तरेकवार प्रात म्हाका रांदता, खंयचे म्हाका प्रात रांदता तें म्हाका खबर ना. हांव तांचो उगडासूय दवरना, तांचो म्हाका कितें टेस्ट विचारीत जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण दर दिसाक हे प्रात ती रांदता तेन्ना म्हज्या जिविताक घोटाय मेळटा. दर दिसाक म्हज्या जिवितान म्हाका उदीक आनी उदीक बोड मेळटा. दर दिसाक म्हजें जिवीत बरें सुफोड करूंक म्हाका ती आदार दिता. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक व्हड देणें. ह्या मिसाचे भेटेंत आमी येता तेन्ना दर दिसाक आमी हो जिविताचो उंडो जो फकत आमकांच मेळटा बाबा भयणो, क्रिस्ती बाबा भयणाक, तो आनी कोणाकूच मेळना. तो जेसू आपल्या कुडी रोगता वरवीं आमच्या जिविताक पसोवन जाता. आनी हो जेसू आमकां सगळ्या वायटांतले सगळ्या विघ्नांतले आमकां निवारता. आमी पातकी जावनूय आमकां ह्या निमाण्या जेवणाक तो किरीत भाशेन आमकां घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड ह्याच सुत्रांनी आमकां ही भासावणी दिता. आनी तेच मेरेतान सगळे शिस्ताचे ही भासावणी जेजूची पाडीत आसा. बाबा भयणीनो, आमी तर आमच्या जिविताचे नदर मारल्यार आमच्या जिवितान जायते फावटी शेडेमोळे येता, आमच्या जिवितान पातोक येता, आमच्या जिवितान जायते फावटी आटे बिटे येतात, आमच्या जिवितान कुश्ट येतात. पूण तोच जेसू जो जिविताचो उंडो, ह्या जेजूचेर आमी विस्वास दरीत जाल्यार आमकां बाबा भयणीनो सगळे जिवितान येतले प्रश्न, सगळे जिवितान येतले आटे बिटे झूज मांडूंक आमकां उदीक बोड मेळटा. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान जेन्ना कोश्ट आनी त्रास येतात तेन्ना, जेन्ना आमी जेजूक शेवता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमची उत्मीक वाड जाता, आमच्या ओतम्याक घोटाय मेळटा.
आमकां कुडीची गोठाय जाय खरी, पूण आमच्या आत्म्याकूय बाबा भयणीनो गोठायेची गरज. जेजू उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजान येता तेन्ना आमच्या आत्म्याक गोठाय दिता आनी आमच्या आत्म्याक घूट करून आमचे जिवीत अदीक आनी अदीक सुफोड करूंक आमकां स्फूर्ती दिता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमच्या बाबा भयणाचो संबंद आनी आमच्या बाबा भयणा सवे अदीक आनी अदीक आमी भावपणान जिवंक आमकां हो जेजू ह्या आपल्या मासा रोगता वरवीं आदार दिता. आमी जेन्ना दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड जेजू म्हणटा. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासणाक जियेतलो आनी तो म्हज्या सांगाताक आसतलो. हें आस्वासन जेजू आमकां दिता तेन्ना आमी सदां काळ ताचे सांगाता आसतल्या म्हूण आनी एक भाव भयणी कशी एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमी पावतल्या म्हूण आमकां तो आश्वासन बोधता तेन्ना भाव भयणो आमी सगळीं मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना एक कुटुंब कसो आमी जियेता. हो कुटुंब स्वर्गार सगळ्या सांता भक्ताच्या सांगाताक आमी बाबा भयणीनो जिविताचो उंडो खावंक पावतले. आमी संवसारान जायत्यो वस्तू करता बाबा भयणीनो, पूण ह्यो वस्तू सगळ्यो सोरतात. पूण आमी एक वस्त ह्या संवसारान करता ते आमकां सासणाच्या जिविताक पावयता ती जावन आसा आमी जेन्ना जेजूक शेवता. बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान हे जेजूक आमी उंड्याच्या रुपान शेवता तेन्ना खरेंच तो जेजू आमच्या जिवितान एक आमचो उत्मीक फोड जाता. आमच्या जिवितान अदीक स्फूर्ती जाता. आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमकां बोर जाता. तो दर मिसाचे भेटेक आमी हे जेजूक शेवूंक भावार्थान ताका आमी घेवंक अदीक आमचें जिवीत सुफोड करूंक आनी आमच्या जिवितान स्फूर्ती हाडूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागतना बडकुणीत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणांचो उगडास करूं. तांकां आमी खेरीत भाशेन देवान आपल्या जिवितान जीव कितें चुकी तांणी केल्यात ते चुकीचें बोगसणें मागून आपलें जिवीत बोगसूंक आनी आपल्या जिवितान नवसुर्णी हाडूंक ते वावरूंक तांचे खातीर आमी मागूया. उबी रावया आनी वेळार आमची भावार्थाची उच्चारणी करून सगळीं म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस दुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांचो शिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या सुवाक बसला, तुयतान जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेचे बोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. देवाचेर पात येवन ह्या वेळार थोडी आमची मागणी त्या सूर पदवीदार बापाक आतां आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंदाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नाक आनी आडकोलीक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भावार दवरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची जेन्ना एका मनशाक बोनकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रक्ताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर
नियाळ करून तांणी आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मानिया आमची काकूट कर. बुंदकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियरांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मानिया आमची काकूट कर. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आतां दवरुया. मोगळ्या बापा तुजेरूच पातयेवन आमच्यो गरजो तुजे मुखार घाल्यात. तुजी खुशी जाल्यार आमकां त्यो फावो कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोमोशे दिता तुका एकाने तुकाच मुक्त सोमोशे तुझेच ते कोरगाशेने मुझे हात मुझे पाएंगे स्वीकार कर आता खुशी तुझो मोहिमो परगट करू शुभकामना सगळ्या दिवू तुकाच बापा म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेचो अमोल मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा आमी तुका भेटूची देडीची कातीन तूंच आमकां आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसून जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची कारजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा पांय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडयेन सूर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कुश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेसर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगळे दुदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही मोच्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. सुया जेजू आमी ओलो घालता आनी एकाच इतले पियेता. तितलेच तूं गोंयनो आदेसो आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनू जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी, त्याची सुसंगता, त्याची सुताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सोरपोदवेदार बापा, सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. हांव जिविताचो उंडो जेजून आमकां बसयला, तर ह्या जिविताच्या उंड्याक दर दिसाक आमकां आमचे सवें घेतना आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक आमकां करपा मागुया आनी जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कितें राजवतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे बाप काटे आमची काकूट कोण देवाची शेली संसाराचे बाप काटे आमची काकूट कोण देवाचे शिले संसाराचे बाप काटे आमकां शांती ही देवाची शेळी वस्तो जिवो उंडो स्वर्गांतान देंवलोलो ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या भितरेवचे म्हाका पावना पूण तुज्या काळांत म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Ori porvotanami Ilias novisarki Lambarukado Mechi koshikena paudoli Vasuryaco sangati Tace So
प्रार्थुया. मोगाड बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमी तिरायेन जिवूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशे बसुया. आमचे शिमितोरीन बाबा भयणीनो दावे वाटेन म्हणजे ह्या सायडीन दावे वाटेन म्हणटा पळय ते दावे वाटेन जांचे फोंड 3 वर्सां आनी वयर जाल्यात आनी जांकां बाबा भयणीनो आतां आपल्या घरच्यांची हाडां जायी तांणी ऑफिसान येवन मातशे कुडीत करची जांचे आसात तांणी. कोमदादीची नोटीस आयल्या. कोमदाद ऑफ चिकोलना आज किरीत भाशेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग जातली पॅरिशीच्या हॉलांत सकयल जेसन टू कोमदाद ऑफिस 10:30 वाजता. म्हणटो सगळे कॉम्पोनंट्स जे आसात कोमदादीचे तांणी थंय हाजीर रावचे म्हूण ते मागतात. पंचायतीची नोटीस स्पेशल ग्राम सभा मिटींग. ऑल द ग्राम सभा मेंबर्स पंचायतीचे विलेज पंचायत ऑफ चिकालींग तांकां कुडीत करूंक लायता की स्पेशल ग्राम सभा मिटींग जातली 15 ऑगस्टाचेर आमची स्वतंत्रायेच्या दिसा लागीं आमचे विलेज पंचायत चिकाली हातून पयले सुवाते जातले फ्लॅग हॉइस्टिंग 8:30 वाजता. उपरांत नॅचरल कॅलॅमिटी आदार जे कोण सायक्लोन हांकां दिल्यात तांचे खातीर ते 10:30 वाजता थंय भासाभास करतले. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पुदवेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जिविताच्या उंड्याक जेजूक आमचो मास करूंक ताचेच शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयकोल्या उतराच्या उसवाडा संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या कुंड्या पोचना संवसाराक आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी वावरतात सदांच कोणी क्रिस्तांव जावच्यात. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरया. एका मोगान आनी वावरतात सदांच कोणी क्रिस्तांव जावच्यात. सासणाच्या जिविता